बिरेस्तारा शिरगांवा लयराई देवीची जात्रा जातकीच भक्तगणांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे लयराई देवीचो कौल व्हडा भक्तिभावान दबाजान मनयलो। कौलांक शुक्रारच्यान सुरवात जाली। 4 दीस मिळून शिरगांवा घराघरांनी कळसांचे आगमन जावन भक्तांनी 4 दीस वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान शिरगांवाक भेट दिवन देवीचो कौल घेतलो। कोविडाक लागून 2 वर्सां देवीचो कौल घेवपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान अंदू भक्तांची गर्दी जाल्ली आनी गांवांत कसलीच वायट घडणूक घडूंक नासली। सोमारा राती उसरां देवीचो जयघोश करीत वाजयत गाजयत पारंपारीक पद्दतीन देवीच्या कळसाचे देवळांत आगमन जातकीर 4 दीस चलिल्ल्या कौल उत्सवाची पारंपारीक पद्दतीन उमेदीन सांगाताय जाली। गांवचे सरपंच आनी लयराई देवस्थानाचे सेक्रेटरी भगवंत गांवकार हांणी कौला उत्सवा विशीं म्हायती दिली। देव मंदिरात वयच्या टायमार एक अलोट गर्दी जाता। देवीचे देवळांत आगमन कशें जाता, नाचत गाचत चौगुले आनी त्या शिवाय दोन भक्तगण इस्क्या वरसून नाचत नाचत देवळाच्या मंडपान प्रवेश करता, देवळान सायडीन नाचता आनी एक 2-3 भोंवताळे मारता, भोंवर मारता। म्हणजे जे सीम धडाके आहा गांवांतले त्या सीम धडाक्यान तो भोंवर मारून कौल दिता। अशे तरेन जात्रेची सांगता जाता। यंदाची जात्रा 2 वर्सां नंतर जाल्या कारणान अंदू 800 नवे दोन भावीक दोन म्हणून रुजू जाले देवीच्या सेवेक। तशेंच जात्रा जी आसा तिका दोन भाविकांनी आनी इतर सगळ्या जाणांनी मोठे सहकार्य दिले। कसलीच अनुचित घटना गांवांत घडोवंक ना।